देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडो हुबोवन भेटयली प्रजासत्ताक दिसाची परबी। सत्तरी वाठारांत फाटल्या कांय वर्सांसावन बंद पडिल्ली पुरण शेती परतून करपाक सुरवात। प्राध्यापक डॉ प्रकाश पर्येकारान घेतलो फुडाकार। म्हादय न्हंयच्या देगेर पुरण शेती करपाच्या कामाक नेट। आशिया खंडात पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करपी बाल रोग तज्ञ आणि नवजात शिशु तज्ञ डॉ अर्मिदा फर्नांडीस हांकां पद्मश्री पुरस्कार जाहीर। वैजकी क्षेत्रात तांणी दिल्या मोलादीक योगदान। पळसकट्टो वाठारांत पार्सेकार फूड्स कंपनीक मोले पंचायत काडटले कारणां दाखयात नोटीस। आयतारा थळाव्यांनी कंपनी आड केल्लें आंदोलन। उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदारान लोकांचे गाराणे घेतले आयकून। आणि साल्टे गांवचे दोंगरार फुल्ला वालपापडीचो मळो। फाटली 10 वर्सां जाली विष्णू गांवकार आनी ताची फामील भाज्यांची लागवड करून स्वयंपूर्ण रावपाची दितात देख। आता खबरो विस्तारान। चिमला युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोनूय सरकाराचे प्रकल्प आड प्रजासत्ताक दिसा निमतान चिमलकारांनी बांबोळे खर आंदोलन केले। आमकां अजूनय स्वातंत्र्य मेळूंक ना, सरकारान हे प्रकल्प रद्द करूंक ना जाल्यार 30 जानेराक महाआंदोलन करतले अशी शिटकावणी चिमलकारांनी दिली। मजगती चिमलाचे तळे आनी जमनीचे सर्वेक्षण पुराय जातकीच आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाकडेन परत चर्चा करतलो। सगळ्यांनी शांतिकाय बाळगुची असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केला। सव्वीस जानेवारी जो आसा रिपब्लीक जाल्या म्हणजे प्रजासत्ताक। लोकशाही आमचे ह्या जाली खरी सुरवात केन्ना जाली 26 तारीख प्रजेची सत्ता आयली। पूण आयज आमकां अशें दिसता जे तरेन सरकारचो ह्या बिहेवियर आसा ह्या हितून आमकां खास करून आमकां यश्टीक तर दिसता आमकां प्रजासत्ताक आमी जाले काय ना हो आमच्या समोर प्रश्न आसा। कारण जे तरेन आमचेर अन्याय जाता हे अन्याय जर पळयले जर जायत तेव्हा आमी तुमकां पयलींच सांगिल्लें आमचो हो सिंबॉलीक हे आसतलो स्ट्रायक आसतलो। सिंबॉलीक ही अशी आमची परिस्थिती आमकां बांदून दवरिल्ली आसा। आमचो आवाज आसा तो घुसमटून उडयल्लो आसा। कोण आमचे कडेन हे सरकार जे आसा आमचे कडेन कांय लक्ष दिना। सो परतून म्हणटा हे प्रतिकात्मक हे आसा की आमी अशा पद्दतीन हो हे लोकशाहीन लोकांचे आमचे जर तुम्ही म्हणता खरेंच जर आमकां जर लोकशाही हांगा ही लोकशाही न्ही हांगासरले मूळ निवासी जे आसा त्यांचेर जर तुम्ही अन्याय अत्याचार करपाक लागले तुमचे मोठमोठे तुमचे हेजे थ्रोनूय कॅपिटलिस्ट आसा तांकां वगैरे मदत करपा खातीर जाल्यार आमची परिस्थिती ह्या स्वतंत्र भारतान ही अशीच आसा। आयज आमी प्रजासत्ताक दीस मनयता पूण ना अजून ह्यो ज्यो शृंखला आसा हेच्यो बेडयो ज्यो आसा आमच्या हातून तश्योच पडलेल्यो आसा। पायाची मलकांसा तेरी भगवती तिका मानता आमी आमची ग्रामदेवता। देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडो हुबोवन प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली। पळयात झेंडा वंदनाची कांय खिणचित्रां।
on this solemn and proud occasion of the 77th Republic Day of India, I extend my warm greetings and best wishes to all the people of Goa. Today, we commemorate the historic moment when our Constitution came into force, transforming India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We remember with reverence the vision of the founding fathers of our Constitution and the countless freedom fighters whose sacrifice laid the foundation of our democratic republic. The Constitution of India remains the guiding light of our nation, enshrining the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. As we celebrate this sacred national festival, we reaffirm our collective commitment to uphold the constitutional values, strengthening the democratic institutions, and work together for the progress and unity of our nation. सत्यात्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो परबे दिता. त्याचबरोबर आयज 77व्या प्रजासत्ताक दिनाची आमी आज दीस मनयतना वंदे मातरम हे थीम जे आसा त्या थिमाच्या अंतर्गत लोकांक सगळे जनतेक जाणविकाय करून दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. देश स्वतंत्र जालो 1946 आणि ताजे नंतर आमकां खऱ्या अर्थान जर लोकशाही जर राष्ट्र जर तयार जाले ते म्हटल्यार 26 जानेवारी ह्या दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले संविधान 10 देशांतले सगळे स्टडी करून केल्ले जे कमिटीन ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन ते आशिल्ले तांचे हे संविधान या देशान स्वीकारले आणि आज जो देश चलता तो देश या संविधानाच्या अंतर्गत चलता त्याच्या आधारे चलता आणि आज जी लोकशाही टिकून राविल्ली आसा ती लोकशाही जर टिकून राविल्ली आसा ते त्याच कारणा खातीर. आज पुराय देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयात लेगीत प्रजासत्ताक दिसाची कार्यावळ जाली. ते निमतान झेंडो हुबोवन झेंडा वंदन लेगीत जाले. पळयात गोमंतक कार्यालयातल्या प्रजासत्ताक दिसाची कांय खिणचित्रां.
फाटल्या कांय वर्सां सावन 70 वाठारांत बंद पडिल्ली पुरण शेती करपाक परतून सुरवात केल्या. सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पर्येकार आनी थळाव्यांच्या फुडारा खातीर हे पुरण शेत करपाक परतून सुरवात केल्या. धांवतार, साट्रे, शीर सावड्डे वाठारांतल्या शेतकारांनी शेतकामाक सुरवात केल्या. कांय वर्सां पयलीं कडवटे गांजे वाठारांत म्हादय न्हंयच्या देगेर वट्ट 33 गांवांनी पुरण शेतां करताले. सुमार 500 परस चड लोक पारंपारीक शेतांचेर निबून आशिल्ले. मात 2005 वर्सा उपरांत न्हंयचेर बंदारे उबारले. ज्या वाठारांनी लोक पुरण शेतां करताले ती जमीन उदकापना गेली. तशेंच बदलती जिणेची पद्दत, मनाय कामेऱ्यांचो उणाव आनी हेर कारणांक लागून ल्हव ल्हव पुरण शेतां पुरायपणान बंद पडली. मात गोंय विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पर्येकार हांणी तशेंच गांवच्या थळाव्यांनी घेतिल्ल्या फुडाराक लागून 70च्या धावेतार, साट्रे, शीर सावड्डे वाठारांत म्हादय न्हंयच्या देगेर पुरण शेती करपाक परतून सुरवात जाल्या. रसायनीक सारे वापरिनासतना पुराय सेंद्रीय पद्दतीन हे शेत केले वतले. आतां परतून पुरण शेत करपाक सुरवात जाल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायल्या. 50 वर्सांचे पुरण करतालो पयलीं. म्हाजो आजो करतालो पुरण, बापूय करून हांवूय खूब पुरण करता. तेज्या उपरांत काय कितें जालें म्हणजे आतां हें जालें कितें बंदारे जेन्ना जाले 2005 तेन्ना पुळी बंद जाल्यो. तेज्या उपरांत आमी आतां गेल्या वर्सा 23 आमी एक पुरण केली, बारीक केली, कित्याक आमची पुरण मोठी आसा. सादारण आमकां पेऱ्यान 5 किलो भात पडटालें, पेरताले पयलीं आनी आतां आमी थोडी पुरण आतां थोडी केल्या. हें सादारण 4 ते 4 किलो, 2 किलो भात, 3 किलो भात इतकें लागता तशीच केल्या. आनी आतां कितें बंदाऱ्या कारणान आमकां ती कांयच करपाक मेळना हांगासर आनी शितारी लावंक मेळना. आनी आमी आतां आमगे 7 कुटुंब हांगा हें करताले, पुरण करताले. आनी तेजेर आमी 7 कुटुंब ह्या पुळीचेर आमी जगताले. गोकुळदास राम, लक्ष्मण आनी रमेश आनी लव, नारायण पर्येकार आनी हांव हे अशें जगताले आमी. पयलीं पुरण आमी पयलीं करताले, म्हणजे 30 वर्सां पयलीं पुरण शेती करताले. पूण ती आतां पयलीं सांडलेली, म्हणजे कोणीच करना जाय. पण तेजे आतां आमकां हे आमकां प्रकाश पर्येकार हे सर येयले आनी तांच्यानी सांगलें पुरण करुया म्हणून तेणी आमकां फुडाकार काडले. ते आतां फुडें जावन आमी ही आतां शितारी लायले हांगासर. म्हणजे आमी म्हणटा ताका कवा ते वय जाली आनी आडवा पाणी आडवप जालें अशें जालें. आनी बरीचशी वर्सां शेती आमी सांडलेली आतां. म्हणून सरांनी आमकां फुडें काडले आनी शेती काडूंक करुया म्हणून फुडें काडले. ते म्हणटा आमी आतां तयारी जाल्या चल्ल्या. तुमकां हितूर कोणी कोणी आतां हेल्प केल्लें आसा? इतकें केलां आमच्या आमचो व्हडलो भाव नामिलो गांवकार, परत हे धोंडो एक शेळके, मयूर शेळके, हे उदय गांवकर, परत आमचो दिपक गांवकर आनी दादी पर्येकर. तेणी आमकां म्हणजे पयलीं येवन 2 फावटी सांगान येवन वयता आनी ते सांगता. अशें बरेंशें जालें आनी आमकां येवन सांगान गेले आमकां. आतां तेंची नांवां काय सगळें येयनात आमकां. पूण बरें दिसता ह्या काम करूंकय बरें उमेदय येता आमकां. आनी परत सर आतां येता. आतां खूब वर्सांनी तुमी आतां म्हणजे 30 वर्सां नंतर तुमी परत करता. हें तुमकां अशें म्हणजे कशें दिसता अशें परत एकदां सुरू करता? करपाकय उमेद येता. अंदू वर्सा 70च्या 4 वाठारांनी पुरण शेती करतात. धावेतार, साट्रे, शीर सावड्डे आनी केरी ह्या गांवांनी परतून शेती करतले. ज्या वाठारांनी पुरण शेतां करपाक शक्य आसा थंय लोकांनी फुडाकार घेवन शेतां करची. लोकांनी मुखार सरून पुरण शेत केले जाल्यार 70त पुरण शेतांचे पर्व परतून एकदां सुरू जातले अशें प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पर्येकार हांणी सांगलें. अंदू वर्साची ही पुरण जी करतात ती गोवा विद्यापीठ आनी जे हायर एज्युकेशन जे आसा ताची बरी स्कीम अंदू वर्सा तेंच्यांनी केल्या, टॉड म्हणून ट्रॅडिशनल ऑक्युपेशन प्रॅक्टीस. ज्यो पुरण आसूं, जे पारंपारीक धंदे आसूं, जे मरता आयज लोक करिना, तरणाटे तेजे कडेन येना, म्हणून जे आदल्यो ज्यो शेती आसा, आदले जे पारंपारीक धंदे आसा ते परत पुनर्जिवीत करचे म्हणून आमी म्हटलें कितें रिजन्युएशन ऑफ हें आमचें पुरण फार्मींग. जे कसलेंच सारें घालिनासतना, जे कुशारें म्हणटा आमी, रेबो जो व्हांवून येता तेज्या आदारानच ते पिकयतात, सारें मारिनासतना. म्हणटकच अशे तरेचो इनिशिएटीव जो आसा तो गोंय विद्यापीठ आनी आमचे हायर एज्युकेशन आमी हांगसर करपाक सोदतात. खूब आनंदाची गजाल की फाटल्या वर्सा ज्यो 23-24 पुरण एकूच केल्ली. अंदू वर्सा आमी 4 पुरणी करपाक सोदता. एक पुरण हांगा आसा ह्या दर्याच्या कुणे कडेन. दुसरी एक म्हत्वाची आमी प्लेस निवडून काडला ती म्हणजे शीर सावड्डे थंय तो कृष्णा सावंत, ताका आमी सांगला की थंय एक पुरण करचें म्हणून. एक ऑलरेडी काम सुरू जालां आमी साट्रें
जी कितलींच वर्सांनी पुरण करूंक घातली. ते धानो गांवकर म्हणटा तेंची फॅमिली आनी सगळे तेंचे कुटुंब मेळून पुरण थंय करतात. दुस्कीर म्हणटा ते वॉटर पंप आहा ते. आनी तिसरी चवथी पुरण जी आमी करूंक शकता ती गोपीनाथ गांवस हांगा आमचे वाळवंटी न्हंयचेर करपाक केरी केली. म्हणटकूच अशें आमी 4 म्हत्वाचे पुरण करूंक शकतात. म्हाका दिसता ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान की लोकांक मदीं जागृताय जावची, तरणाट्यां मदीं जागृताय जावची. जंय जंय शक्यता आसा पुरण करपाक ते पुरण करपाक लोकांनी फुडाकार घेवचो. आनी म्हाका दिसता ही एक तरेची चळवळ आसा आनी ह्या पुरण शेत परत करपाची. आनी म्हाका दिसता ही चळवळ जर बरी सक्रीय जाली आनी लोकांनी जर तेजें मुखार सरून जर पुरण केलें जाल्यार म्हाका दिसता सत्तरीन परत एकदां पुरण शेताचें पर्व सुरू जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत. भारताचे पद्म पुरस्कार हे देशातले सर्वोच्च नागरी सन्मान. या वर्सा भारत सरकारान पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण पुरस्कारांची घोषणा केल्या. हातूंतलो पद्मश्री पुरस्कार मुंबयच्यो फामाद बालरोग तज्ञ आणि नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर अर्मिदा फर्नांडीस हांकां जाहीर जाला. डॉक्टर अर्मिदा फर्नांडीस ह्यो मूळ गोंयच्यो. 1989 मुंबय आशिया खंडातली पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करपी म्हूण त्यो फामाद आसात. तांच्या कार्याक लागून शिशु वैजकी क्षेत्रात व्हड सुदारणा जाल्यात. तांच्या ह्या वैजकी क्षेत्रातल्या मोलादीक योगदाना खातीर पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला. ह्या रिपब्लिक दिसा म्हजी टीचर डॉक्टर आर्मिदा फेर्नांदीस वॉज वन ऑफ द रेसिपियंट्स ऑफ पद्मा अवॉर्ड. म्हाका खूब आनंद जालो. एक तर हांव तिचो स्टुडंट आशिल्लो. हांव सायन हॉस्पिटलांत जेन्ना पळय काम करतालो तेन्ना 4-5 वर्सां तिजे अंडर हांवें काम केलें. आनी दुसरी म्हणजे विच इज मोर इम्पॉर्टंट की शी इज वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स टू गेट दीस अवॉर्ड. ती नियोनेटॉलॉजी हेड म्हूण तिणें सायनाक काम केलें आनी ताजे नंतर ती डीन म्हणूनय तिणें काम केलें. शी इज ऑफ गोवन ओरिजीन. तिचे रूट्स आसात दिवाडे आयलंडाक. तिजो बापूय डॉक्टर आर्मांदो मिनेझीस was Vice Chancellor of Harvard University once upon a time and an intellectual of his time. तिचे भाव जॉर्ज आणि फ्रांसिस मेनेझीस were doyens in corporate world. तिचे अचिव्हमेंट जर तुमकां सांगपाचें आसा जाल्यार खूब व्हडलें लिस्ट आसतलें, पण हांव एक 3-4च अचिव्हमेंट्स तिचे तुमकां सांगता. फर्स्ट इज she was the first person to start human breast milk bank in whole of India. Second, she was the first person to start DM neonatology as a separate branch in Mumbai. Third thing is कि after her retirement तिने आपल्याले लाइफ टोटली डेडिकेट केलें स्लम चिल्ड्रन ऑफ धारावी. ह्या भुरग्याचें पोशण आनी जेन्ना पळय प्रेग्नंट मदर जाता तांचें पोशण ह्या 2 वस्तू तिणें फुकट तांकां दिल्यो. आनी ती खूब वर्सां तातूंत अजून काम करता. आनी तिजो एनजीओय एक आसा स्नेहा म्हणून. सध्या ती ह्याच लोकां खातीर, ह्या स्लम्साच्या ड्वेलर्सां खातीर पॅलिएटिव्ह केअर फॉर द टर्मिनली इल कॅन्सर पेशंट्स हें काम तिजें चालू आसा. तिका आमी सगळे इन्कार्नेशन ऑफ मदर थेरेसा अशें म्हूण म्हणटात. ऑन पर्सनल फ्रंट शी हॅज नॉट बीन सो लकी. शी लॉस्ट हर हजबंड Dr. Rui Fernandez, a very prominent dermatologist who was the head of the department of dermatology at KEM Hospital. But more so, she lost her only child Monica to a rare form of cancer. हांव इतलेंच मागतां की तिका खूब वर्सां मेळची तिची हें कार्य चालू दवरपाक आनी कंप्लीट करपाक.
साठे गावात फाटली कितलीशीच वर्सां जाली विष्णू गांवकर आनी ताची फामील वेगवेगळ्या भाज्यांची लागवड करता. ह्या नादी लेगीत तांच्यांनी महाबळेश्वरांतल्या स्ट्रॉबेरी फळांचे उत्पन्न यशस्वीपणान केल्ले. अंदू पयलेच खेपेक गांवकार फामिलीन 1000 चौखण मिटरांत वालपापडेची लागवड केल्या. खंय पळयात शेतकार विष्णूचो प्रवास. गोंयांत शेतकाऱ्यांक सदांच हवामानाच्या बदलाक आनी येवजण्यो सारक्यो मेळनाशिल्ल्यान अडचण्यो सोंसच्यो पडटात. पूण शेतकार म्हळ्यारच आमचे बळीराजा केन्नाच हार मानिनात. ह्या हारीकच आपली ताकद करून परत शेताक वचोवपाचें काम नेटान करतात. हे सगळे रात दीस कश्ट करून घाम गळून इत्साशक्त आनी मनात जिद्द आसल्यारूच शक्य आसा. हाजीच एक जिवीत आमकां 70तल्या साठरे गांवांत पळोवपाक मेळटा. साठरे हो सैमान नटिल्लो गांव, तशेंच क्रांतिकारी इतिहास आनी म्हादयच्या कुशीक वसिल्लो गांव. ह्याच गांवांत शेतकार विष्णू गांवकार आनी ताच्या फामिलीन उमेदीन वेगवेगळ्या तरेच्यो भाज्यांची लागवड केल्या. अंदू ताणें आगळी वेगळी वालपापडेची लागवड केल्या. ह्या नादी लेगीत ताणें स्ट्रॉबेरीची लागवड केल्ली. पळोवया साठरेच्या दोंगरार विष्णून कशी भाज्यांची लागवड केली आनी ताका आयिल्ल्यो आडमेळी. आमी पयलीं हें करूं स्ट्रॉबेरी, मिरची, भेंडो, काल्ली आनी दोडगी आनी चिटकी आनी ही आतां नवीन वरायटी केल्या ही वालपापडी. कसली केला ही आता वालपापडी? ही वेल हा वेलाची केला. वेलाची. पण पयलीं एक फावट घातलेली ती आमची रुजांक नाबी आनी आतां मातशी हेका रोग जातात आनी पळोवया काय करतात तो. आता हे पाणी खसून हाडला आता पाणी व्हाळाचा न्हंयचा आणि वरती टॉप केला आणि थंयसून परत सप्लाय ड्रीप ड्रीप इरिगेशन ड्रीप इरिगेशन. आणि ही साधारण केन्ना लायल्ली आता ही वालपापडी? वालपापडी आता जाले 40 दीस जाले. 40 दीस जाले आता पीक गावंक सुरवात जाली. काडपाक आता तुम्ही सुरवात करतले आता? आता काडपाक सुरवात करतली. पयलीं काडल्या थोडीशी म्हणून ती बाजार करूंक ना आणि आता बाजार करची जाली ती. तुम्ही आता घरचे आता कोण कोण आता हितून काम करता आता? हांगासर घरचे चेडो, मी, माझी घरकारीण आणि आत्ता ह्या वर्सा सून म्हणजे घरच्या घरेच. आणि आमकां सपोर्ट माझे भाव दिता. कितें चड काम आसलें जाल्यार ते सपोर्ट दिता. ह्याच्या पयलीं तुम्ही स्ट्रॉबेरी केली न्हू, तुमचो तो म्हणजे प्रयोग यशस्वी जाल्लो. पयलींचो स्ट्रॉबेरी केल्लो तो यशस्वी जालो. आणि आता चिटकी लायला तुम्ही? आतां चिटकी लायल्या. ह्या वर्सा भरपूर चिटकी लायल्या. पयलीं थोडी लायतली, ह्या वर्सा भरपूर लायल्या. आनी आतां भेंडो थोडो घालता आनी आतां फुडें घालपाची आहा चालू. तयारी केल्या. ड्रीप बी बसयल्या सगळी. हे घातल्या पेपर, मॅचिंग पेपर आनी चालू आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पळसकट्टा वाठारांत आशिल्ल्या पार्सेकार फूड्स कंपनीक मोले पंचायत कारणां दाखयत नोटीस काडटले. घाणयारो वास आनी आवाजाच्या प्रदुशणाक लागून आयतारा पळसकट्ट्यावयल्या थळाव्यांनी पार्सेकार फूड्स ह्या कंपनी आड आंदोलन केलें. ह्या फाटभुंयेर सोमारा उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकर आनी मामलेदार मनोज कोरगांवकार हांणी गांवच्या लोकांचे गाराणे आयकून घेतले. 3 वर्सां उपरांत पयलेच फावट प्रशासनान कारवाय करपा खातीर पावलां उबारिल्ल्यान थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. ॲक्च्युली आम्ही लास्ट 2 वर्सांच्यान ह्या प्रॉब्लेमाक लागून स्ट्रगल करताले. खूप जाणांकडे गेले, खूप लिगल प्रोसिजर केले, बट काय सोल्युशन मेळोंक नासलें. पूण अशें जेन्ना ऑफिसर्स येता तेन्ना खंय तरी सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो असो दिसता, जे पब्लिकांचे एक्च्युअली ग्रिव्हन्सीस आयकून घेता. तशेंच तेंच्यांनी आनी एक प्रॉब्लेम सॉल्व केले. जे टेनंट हांगासर रावता, लोक रावता, त्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करता. आणि बाकीचे जी प्रॉब्लेम आहा रिगार्डींग वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, ती आपण इंटरव्हीन करता अशें सांगलें. सो आमच्या सगळ्या गांवांच्या वतीन हांव सरांक खूब थँक्यू म्हणटा. आणि खरेंच असले ऑफिसर आमच्या गोंयान आसचे जेणे करून पब्लिकांची ग्रिव्हन्सीस तेंचे मेरेन पावून जी एक्च्युअल सोल्युशन्स आहा, जी बायपास लोकांक बायपास करून जी प्रॉब्लेम्स परमिशन्स कितें मेळटा ती सील जातली आणि लोकांक जस्टीस मेळटा. म्हाका तेका कितले दीस बी दिले तुमकां?
ताका आमी आतां व्हिडिओ उलोवन आमी ताका एक फक्त 10 दिसाचो मुजरत दिला. ते 10 दिसां भितर हो इशू की तो सॉल्व जातलो. शोकोस नोटीस ते आनी 2 दिसान काडटले पंचायत आनी फुडलो कितें प्रोसिजर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ते जातले फक्त 10 दिसां खातीर. डेप्युटी कलेक्टरान दिले 10 दिसांचे. 10 दीस. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंय प्रजासत्ताक दिसाची समेस्त गोंयकारांक उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी श्री अर्चित शांताराम नायक, अध्यक्ष गोवा प्रदेश युथ काँग्रेस कमिटी. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग